नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. राज्यांत आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 31 डिसेंबर आनी 1 जानेराक कसलोच नायट कर्फ्यू लावपाचो विचार केल्लो ना म्हण मुखेलमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. ह्यान पयलीं भलायकी मंत्र्यान ट्वीट करून नायट कर्फ्यू प्रस्तावा विशीं मुखेलमंत्र्या कडेन फायलीचेर प्रक्रिया सुरू केल्या म्हण कळयल्लें. काँग्रेसीन मालवणाची भुमिका घेवची न्हय. एके वटेन काँग्रेस राज्यांत गांजाच्या लागवडीक विरोध करता जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसीचोच आशिष कामत ह्या निर्णयाक येवकार दिता अशें आम आदमी पक्षान म्हळां. दक्षिण गोंयचे SP पंकज कुमार सिंह हांकां सिलेक्शन ग्रेड बडटी मेळ्ळ्या. ते एग्म्यू कॅडर 2008चे IPS अधिकारी आसात. गोंयांत गांजा लागवडीक मांद्रे काँग्रेस गटाचो विरोध आसा. आमदार सोपटेनय हाका विरोध करचो म्हण निवेदन मांद्रे काँग्रेस गटान आमदार सोपटेक भिटयलां. गोंय सरकारान खाजगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर केल्ल्यान आतां मेरेन 4 संस्थांचें गोंयांत खाजगी विद्यापीठ स्थापन करपाक प्रस्ताव आयल्यात अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. शिगांव कुळे भयानक अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी दिप्तेश दत्ता देसायाक उपचारा वेळार मरण आयलें. हॉस्पिटलांत वैद्यकीय तपासणेक व्हेल्लो कैदी पळयिल्लो. गुन्यांव फाटल्यान 24 वरां भितर आरोपी विवेक कुमार गौतमाक परत घेतलो ताब्यांत. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक पर्यटकांची गोंयांत गर्दी. दर्यादेगांचेर पर्यटकांनी केल्या गर्दी. तर इतल्यान आर्डेक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डेक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच ह्यो खबरो तुमकां जियो TV तशेंच टाटा स्काय ॲपारूय लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.